सरकाराक जनतेच्या भलायकेची काळजी आसा, देखून भलायकी सेवा दर एका घरामेरेन पावोवपा खातीर भलायकी खात्यान पावलां उखल्ल्यात, अशें भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. मया मेगा वेंचकी शिबिराचें उक्तावण केल्या उपरांत विश्वजीत उलयतालो. वेंचकी शिबिराक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. जाणटे नेणटे मेळून 1000 परस चड लोकांनी ह्या शिबिराचो लाभ घेतलो. ह्या शिबिरांत क्राक, गोडेमूत आनी हेर वेगवेगळ्या दुयेंसांच्या तज्ञ डॉक्टरांनी तपासणी केली. शिबिरा वेळार आभा कार्ड करपाची सुविधा उपलब्ध आशिल्ली. गोवा मेडिकल कॉलेजात जेन्ना एक सिरियस पेशंट जेन्ना एडमिट जाता, गरीब मनीस तेका परवडना, तेका थंय रावपाक, ते आपल्या दिवसाळ्याचें ते काम करता, काय तो एक जॉब करपी मनीस आसता, ते जायना. मागीर खंयचेच एक मनीस काय थंयचे परिसरांतले करपी 500 रुपया घेवन काय 600 रुपया घेवन केअरटेकर थंय दवरता. हे बंद जावंक जाय. सरकार कित्या खातीर तुमी निवडून हाडला सरकार इतल्याच खातीर हे सामान्य मनशाच्या जिवनात वेगळ्या तरेचें परिवर्तन करपाक म्हणून हे सरकारचे देशाचे प्रधानमंत्री सदां म्हणटा एक मंत्री एक आमदार एक वेगळ्या तरेन काम करपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. हे आमी करतले सबसिडायज करून सामान्य मनशाचो पेशंट जोपर्यंत हॉस्पिटलांत आहा हे सगळे सबसिडायज करून आमी ते केअरटेकर थंय दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हणजे तुमच्या जिवनात केन्ना कसलो त्रास जावचो ना आनी वेगळ्या तरेन आमी लोकांचे समाजाची सेवा करपाक आमच्या लोकांचे आरोग्य बरे आसचे, म्हणजे आमचेच म्हणजे गोमंतक भुमीतल्या लोकांचे आरोग्य बरे आसचे अशें म्हणून जे प्रयत्न आमचे आरोग्य खातें आज करीत आसा. आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी एक फुडाकार घेतलेलो आसा की आमच्या आरोग्याच्या दृश्टीन आमी खंयच फाटीं पडचे न्हू. आनी त्या दृश्टिकोनासून आमचे माननीय आरोग्य मंत्री आयज सबंद 40 मतदारसंघात गांवगिऱ्या वाठारांनी जास्त हे आयज मेडिकल हेल्थ कॅम्प सुरू आहा. आयच्या ह्या मळाचेर लोकांचें आरोग्य बरें तपासणी जावची तेजी, आनी तपासणी जाल्या नंतर ताका जर कितें रोगराई आसली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.